हंग नरोत्तमदास ठाकूर सांगता असाची श्रीरूप मंजरीचे चरण कमलांतू मिगेल संपत्तू आसो थयीची मिगेल भक्ती आणि पूजा वस्तू आसो तन्नीची मिगेल जीवनाक अर्थ दिताची तन्नी मिगेल जीवनाक पुनर्जीवन दिताची
तांणी रसांतू सिद्ध आसाचे आनी त्या सिद्धीक तांणी योग्य आसाचे. तांणीची म्हाका वैदिक शास्त्राचे नियम जावन आसाचे. तांणी मेगेल उपवासू तपस्या मंत्र जप तप आनी मौन उच्चारणेचे अर्थ जावन आसाचे आनी पुरा धर्म आनी गतिविधीचे आधार जावन आसाचे. अनुकूल भक्ती सेवेचे शुद्धीकरण प्रक्रियान व्यक्ती परिपूर्णता प्राप्त करता. ते दोन्ही दोळ्यान पळोवच्याक समक्ष जाता. तांगेले दिव्य रूप मेगले हृदयांतू चंद्रा समान आस देखून मेगल हृदयाचे आध्यात्मिक आकाशांतू उजवाड आसता. हे चंद्राल उजवाडो रात्री मात्र न्हयशी दिसाचेय आसता. तुगेल सान्निध्याचे अभाव मेगेल दृष्टीक विषसमान आसतले आनी हांव आजीवन पर्यंत पिडीत आसतलो. दैकोर तुगेल चरणकमलाचे सावळीन तूं दवरी खायम म्हणून नरोत्तमदास ठाकूर हांगा विनंती करता आसाची. हरे कृष्ण.